आज बोडगेश्वराचो जत्रोत्सव. ह्या जत्रोत्सव म्हापसा पुलीस स्टेशनाक एक स्पेशल मान आसता. तो मान दिवन हांव DYSP आनी PI आनी बाकी सगळे ऑफिसर आनी स्टाफ आज हांगा येयल्ले आसा. आनी ह्या जत्रोत्सवान एक जागृत देवस्थान हेचो अनुभव आमी खूब फाटी घेतलेलो आसा. आनी आमी आमची लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाची पूर्ण वेवस्था केल्ली आहा. ट्रॅफीक पुलीस सगळ्यांनी आनी सगळो हो जत्रोत्सव शांततेपणी पार पाडपाक लागून आमचें संपूर्ण सहकार्य आसतलें. काल 11 जानेवारी 2025 काल आमचो वर्धापन दीस जालो आनी बऱ्या भशेन देवस्थानां देवाचा वर्धापन जावन लोकांचे देवाचे कार्य जावन लोकांनी महाप्रसाद घेवन बरें जालें. हेच बरोबर आयज काल 32वा वर्धापन दीस. तर आयज 12 जानेवारी 2025 हो 90वी जात्रोत्सव आसा. तेन्ना आयज सकाळी जात्रेची पुजा जाली, देवाची पुजा जाली, स्थापना मुर्ती लायली. त्याच बरोबर आता ते दर्शन लोक हे जाता प्रत्येक देवस्थानाच्या हांगा प्रत्येक देवाक लागून कार्ड येता, फळावर येता तेंचो देवस्थानाचे मारुती देवस्थानाचे, राष्ट्रवादी देवस्थान, घाटेश्वर देवस्थान, साईबाबा देवस्थान, वेगवेगळे सगळे म्हापशांत जे देवस्थान आहा ते सगळ्यांची देवस्थानाची देवाक भेट येता.